हो 7वो एडिशन आमचा। आमकां जाय भुरग्यांक एन्जॉय करपाक हे वरायटीज ऑफ फिश, हे ऑर्नामेंटल फिश आहा, तेज्या बरोबर बाकीच्यो काही गोष्टी खुबश्यो शिका सारक्यो आहा। हो फिश फेस्टिवल आमी करता कारण इतकेंच की दिसान दीस कंजम्पशन जास्त आहा, न्यू टॅक्नोलॉजी येयल्या आनी सरकाराच्या माध्यमान सेंट्रल गव्हर्मेंट आमचो आदरणीय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन हे डिपार्टमेंटूय सेपरेट केला। पयलीं तेंच्यांनी ब्लू रेवोल्यूशन केलें, मागीर प्रायम मिनिस्टरचे सागर योजना केली आनी हे आतां इतकी टॅक्नोलॉजी फुडें गेल्या की नॅचरल फिश जे आहा सस्टेनेबल जावंक जाय ते जाताच, पूण जास्त प्रोडक्शन जावंक शकना। तेन्ना हे न्यू टॅक्नोलॉजी जमनीर जावं आक्वा हे करपाक लोकांक एट्रॅक्शन करपा खातीर आनी ह्या माध्यमान हे आमी फिश फेस्टिवल करता। आनी हे करता आसतना डिफरंट सेमिनार आसतले, इंटरेक्शन आसतलें, बाकी वर्कशॉपां आसतलीं। आमकां जाय यंग भुरगे कॉलेज करता जाय जॉब ऑफर्सून नांव वयता हें सजमून घेवंक, कारण आमचे कडेन गोंयान IIT केल्ले क्रॅब कल्चर करता जावं एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटांनी दुसरें करता, हे भुरग्यांक जाणून घेवपाक जाय। आनी हेच्या खातीर आमचे बाकीच्या राज्यांचे जे युनिवर्सिटी आहा जावं कॉलेजीन प्रोफेसर आहा हेंकांय आमी आमंत्रण दिलां हें करपाक, सेमिनार दिवपाक। आनी हें करता आसतना सेफ्टी मेजर्सूय आहा काय ना, गेल्या वर्सा पेक्षा हांगा कितें जेन्ना गेल्या वर्सा चड लोक जाले तांकां थोडे फार त्रास जाले, ते जावंक जायना म्हणून हे इन्स्पेक्शन केलां सेफ्टी मेजर्स आनी बाकीच्या प्रमाणे। सो जवळ जवळ 80% काम जालां भितरलें, हे भायलें स्टेज बीन मातशें उरल्या, ते फाल्यांच्या दिसा भितर सगळें कंप्लीट जातलें। आनी म्हाका दिसता आमी 8:30 ते 9 2 तारखेक हे स्टार्ट जातलें। एरिया वाडून घेतला, प्रावड जालो न्हू, एरिया वाडून घेतला। गेल्या वर्सा कितें जालें, जेन्ना पयल्या दिसा जालें तेन्ना लोकांक दुसऱ्या दिसा उमेद येयली, दुसऱ्या दिसा शेनवारा तशेंच जालें, मागीर आयतारा चड जातलें, ते सारके लायन हांगरसून ती डायरेक्ट मेन रोडाक पावली, कंपालार टू मिरामार रोडाक। ते अशें जावंक जायना, तांकां भितरूच एकोमोडेट करून कितें गेटी भितर येयले की बाकीची स्टॉलां पळोवन तेंच्यांनी बरें रिफ्रेश जाता, नाजाल्यार भायर गेटी भायर उडोवंक जायना म्हणून आमी एरिया मातशी वाडून घेतला। एंटरटेनमेंट शोय आसतलो, तेज्या बरोबर एंटरटेनमेंट शो रातचो सांजच्या टायमार 3 दीस आसतलो। एंटरटेनमेंट आसतलो, भोंवपाक आसतलें, फूड कोर्ट आसतलो, प्लस ही ऑर्नामेंटल फिश आहा जीवूय ह्या B2B आसतले। सो उद्देश सरकाराचो आहा की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसूं जावं जे आपलो थोडो एक्स्ट्रा टायम घरा काम सर्वीस करता तेणें सुद्दां ह्या माध्यमान वचूं येता। कारण आतां आमी पळयता की रोवा कोटला हे फिश आहा हे साये नुस्तें आयज मायग्रंट लोक आहा आनी भायल्या राज्यांसून येतात, आमचे थोडी भायल्यांनी सेल खूब जाता। हें खंयचेंय दान तळें आसलें जावं कोणाची बांयो पडींग आसा तितून सुद्दां हें करूं येता, कारण हो माध्यम आहा ते 4 पयशे एक्स्ट्रा जोडपा सारको। सो लोकांनी जावं कोणीय आमचे जे पळय कोणाक 1 वर दिसाक दिवंक जाता, कोणें अर्दें वर दिवंक जाता, कोणें 2 वरां दिवंक जाता, जाल्यार आमचे कडसून ट्रेनिंग घेवन, आमचे कडसून मार्गदर्शन घेवन, आमचे कडसून सबसिडी घेवन तेंच्यांनी आपापल्या बांयन आसूं किंवा तळें कशें आसूं कितेंय करून तशें स्टार्ट करपाक जाय, कारण ते कितेंय केलें जाल्यार तें नुस्तें खपतातूच। एक्वेरियम फिशूय विकपाक येतले अशें? एक्वेरियम आहा पळय ते हे जे आहा आनी एक्वेरियमाची स्टॉलां आहा, आमची थिवीन एक आहा, अशी खूब कडेन गोंयची आहा तिवूय स्टॉलां आहा तेंची, प्लस बॉम्बेसून बीन येयल्लीं स्टॉलां, हे 165 आमी पयलीं 100 प्रमाण हे आसलें स्पिसीज ना, हे फावट तेंच्यांनी 165 हाडल्या। सो जास्तीचे वरायटी आसतली, कारण हांव जेन्ना अशें वर्ल्ड सेमिनाराक गेल्लो हांगा गुजरात अहमदाबाद, तेन्ना अहमदाबाद पळयलें की वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया आनी सेकेंड इन एशिया एक्वेरियम गॅलरी आसली। तशी लोकांक कळपाक आनी जावपाक जाय, ह्या खातीर ही लोकांनी पळोवन आपल्या घरांत आनी लोकांक आवड जावंक जाय। म्हणजे खावपाचेंच न्हू जाल्यार ही शोभेची आहा आनी प्रमाणे खूब आहा, म्हणजे 4 पयशे जोडूं येता ह्या माध्यमांत।